प्रितीच्या बाबडनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाचो 18वा विसवोर वोड 15 ते 20 पर्यंत 15 to 20. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुजो भाव तुजेर पातक करीत जाल्यार वच आनी तुमा दोगांचेच भितर ताची चूक ताका दाखय. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलो. तुका तो आयकोना जायत जाल्यार दोगां व तेगां साक्षांचे गवायचेर सगळो तोणटो रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक व दोगांक घेवन वच. पूण ताकाय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कोडय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तेन्ना तसल्याक सोबे बायलो व दोन वसूलदार जावं दी. वय म्हूण वो ना म्हूण. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जे कित्याक संवसारांत तुमी ना म्हणशात ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जे कित्याक संवसारांत तुमी होय म्हणशात ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कित्याय विशीं मागूंक एका मनाची जातीत जाल्यार म्हजो स्वर्गीय बाप ते तुमकां दितलो. कित्याक दोगां व तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जातात थंय तांचे मदें हांव आसां. प्रितीच्या बाबडनो आयज आमकां ह्या शिवर्तमानान दोन वस्तू आमकां जेजू शिकयता. पयली वस्त म्हणल्यार जेन्ना आमी खरेंच भावार्थी, आमी जेजूचे फाटलावदार, आमी खरेंच जेजूक स्वत मानता, तेन्ना कितें घडटा. अहें ना की आमी आमचे मदें कसलोच गोंडोळ आसूंक ना, केन्नाच आमचे मदें कितें दुसरे भाशेन आमचें चिंतप दुसरें आसचें ना, आसतलेंच. जेन्ना आमी ह्या संवसारान आहात, दोन भावार्थां मदें कितें तरी चूक आसतली. आमी कोणाक दुखयतले आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी. कित्याक आजुनूय पसून आमी सगळीं क्रिस्तां सारकी भायल्यान जावंक ना. भितरल्यान वय आमच्या आत्म्यान आमी क्रिस्तां सारकी जाल्यात, पूण भायल्यान आमी जावंक ना. आमच्या मनाची सारकी नुसवणी जावंक ना. आनी देखून भाव भयणीनो, केन्नाय आमी चुकता आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी. तर आयज जेजू कितें म्हणटा, जेन्ना दोगां भावार्थी मदें केन्नाच कसलो आडकोड आसत जाल्यार, किंवा ती सजमणी बरी ना जाल्यार, कोणाक एकामेकाक दुखयला जाल्यार, तो कितें म्हणटा. तो म्हणटा, हे जी चूक जाल्या वा ही जी सजमणी दोगां मदें बरी जावंक ना ती, आनी देखून आडकोड येयल्या आनी कोण एकामेकाक भाव भाशेन त्रात करिना, तर कितें करूंक जाय. दोगांयनी मेळोंक जाय, एकामेका मदें मेळोंक जाय आनी भासाभास करून तें जें सजमणी ना तें सगळें काबार करूंक जाय. पूण कितें घडटा केन्नाय, एकल्याक पळोवंक नाका, एकल्याक मेळोंक नाका, एकल्याक ती सजमणी नाका, तर कितें करूंक जाय. त्या दुसऱ्या फावटीक ही खबर दुसऱ्यांक सांगचे पयलीं दोन तीग जाणांक जी भावार्थी आसा तांकां घेवन येवंक जाय आनी त्या भावाक, जो भाव सजमना ताका सजमणी दिवंक जाय. तो भाव सजमता, बरें आहा. जेन्ना आमी एकामेकाक मेळता तेन्ना सजमता आनी मागीर फुडें वचपाची गरज ना, कित्याक तेन्ना शांती येता दोगां भावां मदें. पूण तो भासाभास करून तांची कांय सजमणी जायना, शांती जायना, तेन्ना दोग तीग जाणां भायल्यान तांणी घेवन, भावार्थींक घेवन आमी थंयसर ती भासाभास करूंक जाय. तरी तो भाव आयकोना जाल्यार मागीर जेजू म्हणटा, सगल्यांक सांगात की हो भाव अन भावार्थी ताका दोन वसूलदारा भाशेन तुमी त्रात करात. कित्याक हो सजमणी घेना, ताका शांती नाका, ताका एका भाशेन भाव भयणा भाशेन जिवंक नाका. तो जावन आसा ताका एक अनभावार्थी कसो तूं त्रात कर. आनी जेजू आमकां आयज ही शिकवण कित्याक दिता, कित्याक चड पाटी भाव भयणो जेन्ना आमी एकामेकाक चुकता, आमी जेन्ना ही चुकता हें जातलेंच म्हणून आमी जाणो, देखून जेन्ना आमी एके भाशेन मागणें करता, आमी म्हणटा, देवा जेजू म्हाका तुजें बोगसणें दी, जेजू म्हाका तुजी शांती दी, तुजो आत्मो म्हजे भितर आसा, हांव म्हज्या भावा कडेन मेवतलो, ताचे कडेन उलयतलो, ताचे कडेन भासाभास करतलो आनी हें सगळें सोंपयतलो. पूण आमी कितें करता, आमी भासाभास करचे सोतेक आमी सगल्यांक सांगता. ही पयली वस्त करच्या पयलींच आमी दुसऱ्यांक सांगता आनी दुसऱ्यांक सांगतकच मागीर सगळे लोक म्हणटा, जाणोय वय आमी जाणो, तसलोच तो, तसलीच ती. आनी ताजें नांव आमी पिड्यार करता, आमी असलेच वस्तू करता आनी आमी धवचाराची भुरगीं जाता. भाव भयणीनो, जेजून आमकां एक बरी शिकवण दिल्या. कित्याक
ताका जाय एके भाशेन आमी सगळीं भाव भयणां एका बरोबर रावपाक. जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार खरेंच आमी जेजूचे भावार्थ दोता, आमी एकामेकाक भोगसणे दिवंक पावता. आनी जेन्ना आमी भोगसणे दिवंक पावता खरेंच आमी ही शांती, देवाची शांती, देवाचो मोग एकामेकाक दिवपाक आमी पावता. ताचे फुडें कितें म्हणटा आयज 18 वडीन, हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हणटा, जे कित्याक संवसारांत तुमी ना म्हणशात ताका संवसारांत देव ना म्हणटलो, आनी ज्या कित्याक संवसारांत तुमी होय म्हणटात ताका स्वर्गांत देव होय म्हणटलो. भाव भयणीनो, ह्या उतराची सजमणी आमकां मेळोंक ना म्हणून आमी कितले फाटी हें कोत्ता, आमी आमच्याच मनांतले आमच्याच चिंतपांतले हें कोत्ता, आनी आमी सजमता की जेन्ना हें जे आमी घडून हाडटा, हो आमची सजमणी आमी घेता, जे आमी संवसारांत आमी होय म्हणटा, आतां आमी कितें कोत्ता, आमी सजमता की देव स्वर्गार होय म्हणटलो तो. भाव भयणीनो, ह्या कारणा लागून आमी चुकता, आमी आमकांच फटयता. इग्रोज मातयेन आयज हें फटोवपाचें काम चड वाडलां. कित्याक आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी होय म्हणना. भाव भयणीनो, जेन्ना दोगां जाणां होय म्हणटात, कोणाक होय म्हणटात? देवाच्या उतराक म्हणटात. आमी फकत कितें म्हणलें, आमी दोगां जाणां होय म्हणलें, आमी बँक चोरूंक जाय, तुवें बँक चोरूंक जाय म्हणून दोगां तिगां जाणी बरोबर रावल्यान आनी तें प्लॅन केलें जाल्यार स्वर्गार जातलें तें? जेन्ना आमी तें कितें होय म्हणटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे होय म्हणटा, तेन्नाच की देव आमकां तें होय कोत्ता स्वर्गार. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आमकां सजमणी मेळटा, त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी होय म्हणटा, त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जें म्हणटा आनी ताची भासाभास कोत्ता, आनी आतां जें कित्याक संवसारांत आमी होय म्हणटा तेन्ना स्वर्गार देव होय म्हणटा. कित्याक ताच्या उतराक तो सदांच विश्वासी. देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. पूण आमी कितें कोत्ता, आमी आमचेंच पयलें कोत्ता. आमकां उतराची सजमणी ना, आमी सजमता म्हाका जाय लॉटरी तिकेट, म्हाका जाय बँक चोरूंक, म्हाका हांचें भाट जाय, हांचें बेस जाय. भाव भयणीनो, असले आमी ही सजमणी घेवन आमी कितें होय म्हणीत जाल्यार देव होय म्हणटलो? केन्नाच करचो ना. तो आपल्या उतराचेर आड वेचो ना. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना भावार्थी एकामेका बरोबर ते मागणी कोत्तात, ते होय म्हणटात देवाच्या उतरा प्रमाणे, तेन्नाच की देव ते होय म्हणटा आनी आमकां सगळें बरें फाव जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी ही 2 शिकोवणी मेळ्ळ्या, जेन्ना आमकां ही सजमणी ना, आमी कोणाक दुसऱ्यांक दुखयता, कितें करपाचें तें आमकां जेजून शिकयलां, आनी जेन्ना आमी सगळीं बरोबर ते मागणी कोत्ता देवाच्या उतरा प्रमाणे, स्वर्गार तें पासून जाता. ना तर भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी इगोर्ज मातयेन कितल्यो वस्तू आमी होय म्हणटा, कितल्यो वस्तू आमी आमकांच फटयता. जो कोण असले कायदे काडटा तांकांच सजमणी ना देवाच्या उतराची. आपल्या मनान कितें आहा तें काडून देंवचाराचें आमी होय म्हणटा आनी आमी सजमता स्वर्गार होय म्हणटा. ही जी आमी सजमताय कोत्ता, ही जी सजमणी आमकां मेळटा, ही देंवचाराची सजमणी. जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी होय म्हणटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी ते मागणे कोत्ता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी होय म्हणटा, तेन्ना स्वर्गार देव होय म्हणटा आनी ते आमकां कोडीत कोत्ता, ते आमकां फावो कोत्ता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया, आमी आमची फामिली, आनी आमी जाणो की जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावता, त्या उतरा प्रमाणे आमी सजमून ते होय म्हणटा, देव आमकां होय म्हणटा आनी सगळें बरें देवाचें जिवीत आमकां फावो जाता. आयज तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फामिलीक आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग, आमच्या सुरवंडरा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवयता.